काल गोंयान प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी येऊन गेलो आणि एज युजुअल बीजेपीन थंय गर्दी जमयली. कशी जमयली, कशें तांकां हाडले, कोणाक हाडले, गोंयच्यान हाडले, गोंयच्या झोपडपट्टेच्यान हाडले, महाराष्ट्राच्यान हाडले काय कर्नाटकाच्यान हाडले हे सगळ्या लोकांक खबर आहा. पूण काल नरेंद्र मोदी गोंयान येयलो पूण जे आमकां दिवपाक जाय आसलें, तेज्या भाशणांच्यान येवपाक जाय आसलें, जी मोदी की गॅरंटी आमकां जाय आसली ती मोदी की गॅरंटी मात गोंयकारांक मेळोंक ना. आमकां जाय आसली आमची म्हादय, जी म्हादय अमित शान आनी ह्या बीजेपी सरकारान कर्नाटकाक आमी दिली म्हणून गेल्या इलेक्शनाक, तेंच्या कर्नाटकाच्या इलेक्शना पयलीं तेंच्यान तांकां डिक्लेअर केलें. ज्या म्हादयक लागून झगडटा म्हणून गोंयची बीजेपी बोळ मारीत आसता, सगळी कडेन सांगत आसता. पूण काल मोदी येयलो पूण मोदीच्या भाशणान खंयसरूच म्हादय गोंयकारांक मेळटली, म्हादय कर्नाटकाक आमी दिवचे ना म्हणून खंयच्याच उतरान सांगूंक ना. हेचो मिनींग इतलोच की हो जो बीजेपीचो सरकार आसा हे जे डबल इंजीन आहा, हे डबल इंजीन म्हादय चोरपाक येयल्लें आहा, म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक येयल्लें आहा. गोंयचो सरकार कितलोय बोळ मारून सांगलें, कितलेय फटिंगपणां केली की म्हादय आमी आडयतले, म्हादय आमी दिवचे ना म्हणून, जाल्यार तेंचो प्रायम मिनिस्टर जो स्टार प्रचारक म्हणून तेंच्यांनी, स्टार कॅम्पेनर म्हणून गोंयान तेंच्यांनी हाडलेलो आनी मोदी की गॅरंटी म्हणून जे ते उलयता, जाल्यार आमकां प्रमोद सावंताची गॅरंटी नाका, आमकां गोंयच्या बीजेपीची गॅरंटी नाका, आमकां जाय मोदी की गॅरंटी. आनी मोदी की गॅरंटी तेंच्यांनी आमकां दिवंक ना, म्हादयची गॅरंटी तेंच्यांनी आमकां दिवंक ना. म्हादय ही आमची जिवनदायिनी, ही आमची आवय. बीजेपी तेच म्हणटा, काँग्रेसूय तेच म्हणटा. पूण आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार दोनूय पॉलिटिकल पार्टी म्हादय गोंयच्यान पयस व्हरता, म्हादय गोंयच्यान डायवर्ट करता. आयज बीजेपीची प्रेस कॉन्फरन्स जाली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की म्हादय जी आसा ही कर्नाटकान आसा आनी कर्नाटकाच्या सरकारान, जो काँग्रेस सरकार आतां आसा तेंच्यांनी तो डीपीआर आसा तो फाटीं घेवचो म्हणून सुभाष फळदेसायन डायरेक्ट युरिया लेमांक सांगलें आनी अमित पाडकराक सांगलें. अमित पाडकराक तेणी सांगलें की जो तुमचो सरकार आसा काँग्रेस सरकार, तेंच्यांनी डीपीआर फाटीं घेवचो म्हणून. आमी तर ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्टींक डायरेक्ट ब्लेम करता की म्हादय आमची हे चोरतात म्हणून. सुभाष फळदेसायक सांगपाक सोदता की हेच्या पयलींचो सरकार आसलो तो बीजेपीचो सरकार आसलो, काँग्रेस बीजेपी सरकार कर्नाटकान आसलो, जाल्यार तेन्ना तुमी तो डीपीआर कित्याक पुश केले आनी तेन्ना तुमी तो डीपीआर फाटीं कित्याक घेवंक ना.